Oh, precious blood of Jesus, flow on me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हो मगाच्यानो आम्ही येशूच्या आमोदिक रक्ताच्या पदवे विषयांत सत्य विषयांत सामर्थ्य विषयांत जाणा जातेचो सो येदाच आम्ही सबार शिकवण आयकल्ले आसा येदाच आम्ही सबार शिकवण आयकल्ले आसा कशें की म्हळ्यार पयल्या सुवातेर आम्ही ती शिकवण redemption 1 Peter 1:18-19 सोडवण येशूच्या आमोदिक रक्तान आमकां सोडवण लाभल्या म्हणल्या विशयांत थंय 3 शिकवण आमी आयकल्ले आसा त्या सोडवण म्हणल्या उतराक रिडेम्पशन म्हणल्या उतराक शब्दाक सबार आशिर्वादां आसात म्हणून आमी आयकल्ले आसा त्या आशिर्वादां पैकी पयले आशिर्वाद reconciliation राजी संधान म्हणले आम्ही आयकल्ले आसा रोमन्स 3:25 वाचेर ती शिकवण आमी आयकल्ली आसा तांचो 4 शिकवण आमी आयकल्लो पयले रिडेम्पशनाचेर 3 उपरांत रेकन्सिलेशनाचेर 4 शिकवण आमी आयकल्ले आसा आनी ताचे उपरांत दुसरे रिडेम्पशनार फॉलोची सबार आशिर्वादा पैकी reconciliation first राजसंधान दुसरे आमी क्लेन्सिंग म्हणले आमी आयकूंक प्रारंभ केला आता क्लेन्सिंगांत आमी पयले एक आयकले ते आमी क्लेन्सिंगा विशयांत आमी आयकल्ले आसा पयले कितें पोरण्या सोल्ल्यांत नितळ करीत क्लेन्सिंग म्हणटाना नितळ जावचें शुद्धीकरण ह्या विशयांत आमी आयकले ते शुद्धीकरण म्हणटाना पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां कितें आयकूंक मेळ्ळां म्हणल्यार आमी पयल्या भागांत आयकलें उपरांत नव्या सोल्ल्यांत आमकां कितें आशिर्वादां फावो जातात ह्या क्लेन्सिंगा वरवीं ह्या शुद्धीकरणा वरवीं हे नितळ करच्या द्वारे म्हणून आमी आज आयकत पळय नव्या सोल्ल्यांत सबार खुशीन ह्या शुद्धीकरणा विशयांत नितळ करच्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा सांगिचें म्हळ्यार पयल्या सुवातेर आमी जेजून सांगचीं उतरां माथेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत 8व्या वचनांत आमकां आयकूंक मेळटा माथेवाचो वांजेल 5वो अध्याय 8वें वचन मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 8 नितळ मनाची कितली भागी नितळ मनाची कितली भागी ब्लेस्ड आर द प्युअर इन हार्ट देव ताका पळोवंक मेळटलो पळया देव पळोवंक मेळटा केदां आमचें काळीज नितळ आसा मन केदां आमचें नितळ आसा आनी आमकां भगवंत पावल सांत पावल आमकां तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायाच्या 5व्या वचनांत आमकां अशें सांगता 1 तिमोथी 1:5 नितळ मन खरे अंतस्करण सिन्सियर कॉन्शियन्स आणि खरो भवार्थ ट्रू फेथ हांचे उद्देशी मोग उपजासो करचोच म्हज्या त्या फर्मानाचो उद्देश म्हणटा सांत पावल तुमचो मोग निश्कपटी तुमचो मोग नितळ अंतस्करणांतल्यान नितळ काळजांतल्यान येजे हे सांत पावलाचें हांगा उतर नितळ काय विशयांत आमी आयकून आसा नव्या सोल्ल्यांत आनी आमकां पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायाच्या 22 वचनांत 1 Peter 1:22 तातूंत आमकां भगवान पेद्रूय आमकां नितळ मनान निर्मळ अंतस्करणान मोग करा म्हणून सांगता आणि आता सदांच तुम्ही खाल जाल्ले वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात आणि तुमच्या भावा बहिणी वयर पुरो आमचे आत्मे नितळ जाल्यात पळय हांगा नितळ काय विशयांत आमी आयकून आसा
तशेंच आमकां धर्तृताच्या कृत्यांती 15व्या अध्यायांत 9व्या वचनांत परत्यान आमकां देवान आपल्या परजेक कशें भावार्था वरवीं कशें नितळ केलां म्हणलें आयकूंक मेळटा. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. पळय आमची काळजां देवान नितळ केली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी आमकां देवाचें उतर आमकां तिताक बरयल्ल्या पत्रांत 2व्या अध्यायांत 14व्या वचनांत अशें आयकूंक मेळटा. टायटस chapter 2 verse 14. आपणाकच ताणें म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान आमचे पसोत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. जर खोटेपणांतलें आमकां सोडोवच्या खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक परजा विंगड करून दवरच्या खातीर ताणें हें केलें. आमकां हांगा इंग्लिशांत कोंकणींत आमकां नितळ केलें या प्युरिफाय केलें हें उतार आयकूंक मेळना. पूण इंग्लिशांत ही ताणें आपणाकच एक परजा जोडून घेवच्या खातीर सर मेळ्यापणांतलें आमकां खोटेपणांतलें नितळ केलें म्हणटा. इंग्लिशांत he purified for himself a people. आपणाकच एक पवित्र परजा या नितळ परजा आपणाक ताणें जोडून घेतली म्हणटा. आनी आमकां 2 कोरिंथ्यांक बरयल्ल्या पत्रांत 7व्या अध्यायांत सांत पावल आमकां आमच्या सुश्यांत अशें सांगता. आमची कुडी आनी आत्म्याची नितळकाय तो सांगता. ती कशें वाच 2 कोरिंथियन्स chapter 7 verse 1. म्हज्या मोगाच्यानो असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून कुडी आनी आत्म्याच्या सर अशुद्धपणांतलें आमी आमकांच नितळ घेवया. पळय आतां आमी आमकां नितळ करया म्हणटा कुडी आनी आत्म्याच्या. हांगा सांत पावल कुडी आनी आत्म्याच्या म्हणटा. पूण थेसलोनिकाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 23 वचनांत सांत पावल म्हणटा कूड आत्मो आनी प्राण. पळया आमकां कूड आत्मो आनी प्राण आसा. त्या देखून मोगाच्यानो आमची कूड म्हणटाना आत्मीक कूड आत्मो आमचो देवान दिल्लो. तशेंच जर तर आमी रिजेनरेट जावन आमी पवित्रत्म्यान जल्माक येवं जाल्यार नव्यान जल्माक येवं जाल्यार पवित्रत्म्याद्वारे आमी बाकी हेर मनशां बरीच आमकां आनी आमच्या क्रिस्तिवांक जावं तसोच व्यत्यास ना. आमी कूड आनी आत्मो दोनूच. हे दोन मनशार आमचे थंय पवित्रत्म्याक आमी जल्माक येना आमचे थंय प्राण म्हळ्यार स्पिरीट. हांगा यूज केल्लो वर्ड इंग्लिशांत बॉडी एंड स्पिरीट म्हणटा सांत पावल इंग्लिशांत. आमी कळ्ळें आमकां स्पिरीट सोल एंड बॉडी अशें 3 आसा. आमी ट्रायपार्टायट बीइंग. कोण दोज हू आर बॉर्न अगेन जी कोण नव्यान जल्माक येयल्यांत ती मात्र तांचे थंय प्राण आसा. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी मोगाच्यानो हे नव्या सोल्ल्यांत हें पुरो आयकतना हें कितें शुद्धीकरण या नितळ जावचें हें आमकां कितें कळयता की म्हळ्यार आमच्या पातकांचें बोगसाणें उपरांत हें नितळ जावचें प्रक्रिया प्रारंभ जाता. पयलें पातकाचें बोगसाणें म्हणटाना राज्यसंधान जावन हांव म्हजें पाताक बोगसता हांव बोगसून हांव देवा सांगता परत्यान
देवाच्या मुखामळ पळोवंक शकता, देवाच्या संपर्कांत येवंक शकता. पण हांवें नितळ जावंक आसा. पातकाचें बोगसाणें पयलें आनी उपरांत आमचें नितळकाय. कळ्ळें? त्या देखूनच आमकां हे पळय आमी हे दाराच आयकलां. पयलें जोआंचें पत्र, जोआंचें पयलें पत्र, पयलो अध्याय 7वें वचन. दुसरो भाग बी पार्ट. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचे रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतले. हांगा आमकां जेजूचें रगत सर पातकांतले नितळ करतले म्हणल्यार आयकलें. पळय की नाही. आतां हे पातकांत नितळ करचें म्हळ्यार कितें? पयलें पातकाचें बोगसाणें जाय आनी ते पातकाचें बोगसाणें जाल्लें राजी संदान जावन पातकाचें बोगसाणें जावन आमी देवाच्या उजवाडाच्या राज्यांत येतो. उजवाडाची भुरगीं जाता आनी उजवाडान जियेता. तेंच म्हणटात ते परत्यान फुल वाच. पयलें 7वें वचन. पूण देव उजवाडांत आसले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आमी देवाच्या एकामेकाच्या एकवटांत आसो म्हण जालें. आनी त्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचे रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतले. पळय हांगा आमी पाताक बोगसल्ल्या उपरांत आमी उजवाडाची भुरगीं जाता, नव्यान जल्माक येता. म्हणजे आमी केला हें एक्चुअली कितें? आमी पातकाचें बोगसाणें जोडचें म्हळ्यार आमी पातकाची दुग्धन जेजूक आमचो सोमी आनी धनी म्हणून आमी स्विकार करतना हें आमचें कन्वर्शन. आमचें कितें म्हणटात पुनः आमी परिवर्तन जाता. कन्वर्शन. आमच्या पातकाची दुग्धन आमी देवा थंय फाटी येता. त्या जाळा आमच्या पाताक बोगसता आनी आमी त्या जाळा उजवाडांत ते पवित्रत्म्यान जल्माक येता आनी उजवाडाची भुरगीं जावन उजवाडाच्या राज्यांत येता. त्या जाळा ही प्रक्रिया प्रारंभ जाता. कितें? आमकां नितळ करची प्रक्रिया प्रारंभ जाता. हांगा पळया देखून पयलें पातकाचें बोगसाणें उपरांत आमचें नितळकाय शुद्धीकरण क्लेन्सिंग कितें आसा तें 9व्या वचनांत. 9व्या वचनांत आमी 1 जॉन chapter 1 verse 9. पूण आमी आमची पातकां आमी वळखोंक जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत आमची पातकां बोगसून पळया बोगसाणें पयलें मागीर आमकां सर खोटेपणांतलें नितळ करतलो. म्हळ्यार पार्डन ऑफ सिन फर्स्ट देन क्लेन्सिंग. पयलें पातकाचें बोगसाणें उपरांत आमचें अंत नितळकाय भोगाच्या न्हू. आमी नितळकाय म्हणटना आमकां अंतस्करणाची नितळकाय हें जावन आसा मोगाचें न्हू. इनवर्ड क्लेन्सिंग म्हळ्यार शुद्धीकरण. ह्या क्लेन्सिंग हें इनवर्ड भितरलें इनर मॅन. आमचे अंतस्करणाची नितळाय. समजलें न्ही? हें भायलें नितळाय न्ही, आमच्या अंतस्करणाची नितळाय. काळजाची, मनाची, आत्म्याची, प्राणाची नितळाय हें जावन आसा. ह्या विशयांत आमकां हेब्रेयांक बरयल्ल्या पत्रांत 9व्या अध्यायांत 14व्या वचनांत आमकां आयकूंक मेळटा. Hebrews chapter 9 verse 14. बोकड्याचे आनी पाडक्याचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर वस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायल्ल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काडन तांकां पवित्र करूंक शकता जाल्यार क्रिस्ताच्या रगताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्यावरवी ताणे आपणाकच एक खतावेण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यात
म्हणजे पातकातावन आमची अंतस्करणा आमची अंतस्करणा नितळ करणं जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केले. पळया, अंतस्करण नितळ केले, अंतस्करणाची नितळ आहे. हांगा आमकां आयकूंक मेळ्ळें पाड्याचे आनी बोकड्याचे गोबर. आमी पयल्या भागांत हें आयकल्लें आसा. पयल्या भागांत हें आयकलां कितें, एक पाडी लासतात, त्या पाडयेचो गोबर आनी एक व्हाळच्या झरींतलें नितळ उदक काडून गोबर त्या उदकांत मेळोवन आनी हिसोपान त्या कोणाक शुद्ध करूंक आसा त्या मनशाचेर शिंपडयतात. हें आमी आयकलां. हांगा तें कितें जावन आसा, केवळ एक सांकेतीक जावन आसा, सिंबॉलीक जावन आसा. सिंबॉलीक जावन आसा, नीज न्हय तें खाली नव्या सोल्ल्यांत देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मनीस जावन येवन आपलें रगत व्हारोवन त्या रगतान आमकां नितळ करचें तें जावन आसा खरें अंतस्करणाची नितळाय. कळ्ळें न्हय? तें आमकां एक सांकेतीक पॉयंटिंग टू जीजस, जेजू क्रिस्ता विशयान तें पॉयंट करताच आसा. हांगा जेजू क्रिस्त आयलो निजायकी आनी आपलें रगत व्हरोवच्या मार्फत आमची अंतस्करणां ताणें नितळ केली, ताच्या रगतान नितळ केली. हे जाल्यार हें अंतस्करण आमचें नितळ जावचें. इनवर्ड क्लेन्सिंग हें भितरलें आमकां केलें जाल्यार ही अंतस्करणाची नितळाय जाता. मोगाचें न्हू, पवित्रत्व आमकां ही खात्री दिता. पवित्रत्व आमकां आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ जाल्यांत, नितळ केल्यान जेजूच्या रगतान, जेजूचें अमोलीक रगत आपल्या त्या रगतान आमकां नितळ केलां म्हणली खात्री पवित्रत्व आमच्या काळजांत, आमच्या अंतस्करणांत दिवनूच आसता. पळया, जेजू आपलें रगत व्हारोवच्या मार्फत, आपलें रगत व्हारोवच्या मार्फत ताणें आपलो जीव दिलो. तो जीव दिवन ताणें आमकां तो जीव ताका जोडून घेवंक अधिकार आसा म्हणून जो आमच्या 10व्या अध्यायांत 17 आनी 18व्या वचनांत आमी पयलें आयकल्लें आसा. तो जीव ताणें जोडून घेतलो, तो पुनर्जीवन जालो, पुनर्जीवन जावन तें रगत काडून बापाच्या सदरे मुखार गेलो आनी तें रगत आतां निरंतर पवित्रत्व आमचेर तें वारयता. आमची अंतस्करणां नितळ कशीं जातात, पवित्रत्व तें रगत कशें आमी पोरण्या सोल्ल्यांत तें हिसोबान शिंपडयता म्हणटा. आतां नव्या सोल्ल्यांत जेजूच्या अमोलीक रगताचेर कोण भावार्थ दवरतात, जेजूक स्वामी आनी धनी म्हूण स्विकार करतात, ताच्या रगतावरील म्हजें पाताक बोगसता, म्हजी गुन्यांवकारी अंतस्करण नितळ जाता, हें पुरा स्वता पात येतात, तांचेर पवित्रत्व तें रगत शिंपडयता म्हणटा. भगवान पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायाच्या 2ऱ्या वचनांत आमकां सांगता. पळय, आयकया. तुम्हीच ती देवा बापान सुरवेर जावन वळखून विंचल्ली पवित्रत्म्या वरवीं विंगड केला तुमकां, सेपरेटेड अनटू गॉड. जेजू क्रिस्ताक खाल जावन जेजू क्रिस्ताक विधेय जावच्या खातीर जिणेक समर्पण दिल्ली, त्या जिविताक समर्पण दिल्ली आनी ताचेंच रगत आनी जेजूचेंच रगत, ताचेंच रगत शेणवून शिंपडावन नितळ केल्ली. पळया, आमकां नितळ करचें कोणें? पवित्रत्म्यान जेजूच्या रगता मार्फत आमकां आमची नितळ करता पवित्रत्व. आनी हें नितळ करता आसतना हें जेजून आतां म्हळें जेजू मरून पुनर्जीवन जावन सर्गार आसा आनी बापा वजेर तें रगत आसा, तें थंय जावन वाळटा, तें पवित्रत्व आमकां अप्लाय करता आनी हें निरंतर जाताच आसता. विदाउट सीजिंग हें काम जाताच आसता आनी हें आमकां पवित्रत्व खात्री दिता. म्हजें अंतस्करण नितळ जालां, तुका संपूर्ण तरान फातकाच्या त्या गुलामपणांतल्यान सुटका लाभल्या, तुजें दोश परिहार जाला, अशें पवित्रत्व आमकां आमच्या काळजांत रुजवात दितच आसता. पळया, आमचें
अंतस्करण म्हणटाना आमचे अंतस्करण आमकां आमी चूक केल्यार तक्षण म्हजें अंतस्करण कांतयता, जड्ज करता. आमचें अंतस्करण आमकां जड्ज करता. हें केल्लें तुवें चूक, हें तुवें अशें केल्लें चूक. आमी बरें केल्यार जड्ज करता, वायट केल्यार जड्ज करता. सांगताच पवित्र ते आमचें अंतस्करण एक फावटी आमचें काळीज नितळ जालें, मागीर अंतस्करण नितळ जाल्यार मागीर आमकां म्हजो संबंध देवासोवें, देव म्हजे कसो संबंध आसा म्हणना संबंध, देवासो हें म्हजो संबंध, देवाचो संबंध म्हजे सोवें हें म्हजें अंतस्करण रुजवात दिता. देखूनच हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत 2ऱ्या वचनांत एक फावटी आमचें अंतस्करण नितळ जाल्यार परत्यान आमकां तें पाताक कांतयना. कित्याक जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमकां एक फावटी नितळ केल्ल्या मागीर ते पातकाची कांतवणी परत्यान आसूंक साध्य ना. वाचपाय तिके हेब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 2. आणि जर संपूर्ण करची सकत ताकावी असली तर असली बलिदाना भेटोवचे येदोळूच बंद जाते असले. कारण देवस्तुती करतले सकड एकच फावटी नितळ जाते. आपणे पाताक आदारला हांवें पाताक आदारना म्हणलें अंतस्करणाची कांतवणी तांचे तावन पयस सरती. म्हळ्यार एक फावटी जेजूचे अमोलीक रक्तान आमकां धुल्ल्या मागीर नितळ केल्ल्या मागीर ते पाडये त्या आमकां नातिल्ली ती सकत. पूण जेजूचे अमोलीक रक्तान म्हाका म्हजें अंतस्करण नितळ केल्ल्या वेळार म्हाका ती कांतवणी आसना. हांव संपूर्ण तरान नितळ जाल्लो आसा. ते आमकां ते परत्यान आमकां ती गरज पडना. आमी देवाचोन पयस सरूंक शकना. एक फावटी म्हजें अंतस्करण नितळ जालें, म्हजें पाताक धुवन काडलें, म्हजें मेळेपण धुवन काडलें. हांव आतां देवाच्या संबंदांत सहवासान जिवंक शकता. त्या संबंदांतून कोणूच आमकां सेपरेट करूंक शकना. आमी सेपरेट जावंक शकना. आमी देवाच्या एकवटांतच जियेता. आतां अंतस्करणाची नितळाय म्हणटा आसतना पळया मोगाच्यानो सांत पावल हेब्रांक बरयल्लो बरयणार म्हणटा आमकां 10व्या अध्यायांत 22व्या वचनांत आमचें अंतस्करणां सांगता आमचें काळीज नितळ जायतें. कित्याक दी म्हळ्यार कॉन्शियन्स इज द सेंटर ऑफ द हार्ट. आमचें अंतस्करण काळजाचें केंद्र जावन आसा म्हणटा. वाचूं तिके हेब्रूज 10:22 कोंगेन. देखून खऱ्या काळजान आणि थीर भवार्थाच्या खात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ करण आणि आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. हांगा अंत कुडी नितळ करण अंत सिन्सियर हार्ट खऱ्या काळजान पुराय केलें. पूण काळीज नितळ जावचें इंग्लीश कोंकणींत आमकां सारकें कळना. पूण इंग्लिशान तिके आयकया. So let us come near to God with a sincere heart and assured faith. With hearts that have been purified. Anga paya hearts that have been purified from a guilty conscience. My conscience आमच्या हार्टाचे सेंटर हे हार्ट क्लीन जायचे. केवळ आमचे कॉन्शियन्स क्लीन नाही बगर हार्ट क्लीन जायचे. मोगाच्यानो आमच्या हे क्लेन्सिंगांत जेजूची अमोलीक रक्ताची पदवी आमकां नितळ करता आसतना पळया आमचे कॉन्शियन्स नितळ करता वय, आमचे अंतस्करण नितळ करता वय, पूण आमचे काळीज नितळ जायते. काळीज नितळ जाता आसतना आमी अंडरस्टँडींग म्हणटा. अंडरस्टँडींग आमची समजणी नितळ जायते. समजणी नितळ जायचे म्हणटा आसतना आमचे विल, आमची खुशी नितळ जायते. आमचे विल नितळ जायचे म्हणटा आसतना आमचे कितें म्हणटा डिझायर्स जातले की पयलें थॉट्स
आमचे थॉट्स मोतीची चिंतना नितळ जायचे. मोतीची चिंतना नितळ जाताना आमचे डिझायर्स ऑफ द हार्ट आमचे नितळ जाता. अशें सगळें कॉन्शियन्स, हार्ट, अंडरस्टँडिंग, विल, थॉट्स अँड डिझायर्स इतले म्हळ्यार आमचे अंतस्करण, काळीज, समजणी, खुशी, चिंतना आनी आमचे आशा अभिलाषा हे सगळे नितळ जायते. आनी हे सगळे नितळ करता कित्याक की म्हळ्यार सासनीक स्पिरीट, पवित्रात्मो, सासनीक स्पिरीट, सासनीक जिवीत दिवचो आत्मो आमकां सासनीक जिवीत जेजूच्या रक्ता मार्फत दीत आसतना आमचे भितर आसून हे सगळे नितळ करता. हे पुरो आमकां नितळ करता. आनी आमकां इतली खात्री हें कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या अमोलीक रक्ताची पदवी हे पुरा कित्याक गरजेचें अशें आमकां नितळ कित्याक करचें गरजेचें म्हळ्यार पळया आमकां पातकां जावन नितळ केलें. आमची स्वर पातकां नितळ करता म्हणटना खंयची पातकां? आमकां मूळ पातक आसा, ओरिजिनल सीन म्हण गोत आसा. दुसरें एक्चुअल सीन, आमी करची पातकां ही गोत आसा. हे सगळें नितळ जायचें. पूण आतां हें नितळ जाल्लेंच म्हजें कॉन्शियन्स हें पुरा आतां सगळें पुरा नितळ जालें. पूण हांव रक्तमासाच्या वंदवणेंत आसा. हांव रक्तमासाच्या वंदवणेंत आसा. म्हजे भितर पाताक आसा. सांत पावलाची उतरां रोमाकाराक बरयल्ल्या 7व्या अध्यायांत 22-24 वचनांत आमी आयकलां. म्हजे भितर पाताक आसा. तें पाताक ताळण्यो आमकां हाडटा. पूण जेजूच्या अमोलीक रक्ताची पदवी आमकां ह्या पातकाच्या गुलामपणांतल्यान सोडयता. पातकाक म्हजे भितर आसा, म्हाका ताळण्यो येतात वय, पूण हे पाताक पयलीं हांवें राजसन्नान जावच्या पयलें कितें आशिल्लें तें गुलामपण आशिल्लें. पातकाक म्हजेर अधिकार आसलो. पूण केदळ हांवें जेजू क्रिस्ताक थंय आयलो, जेजू क्रिस्ताक हांवें सुमेस धनी म्हण स्विकार केलें, ताच्या रक्तान म्हज्या पाताक बगसलें, हांव नव्यान जल्माक आयलो, म्हणजे पवित्रात्म्यान जल्माक आयलो. आनी आतां तें पाताक म्हजे भितर आदारी, तें पातकाक म्हजेर अधिकार ना. Sin cannot rule over me. Sin will lose its power. कळ्ळें न्ही तुमकां? पाताक म्हजे भितर आसा वय, पूण पातकाक म्हजेर अधिकार चलोवचे, रूल करचो अधिकार ना. हें कित्याक म्हळ्यार जेजूचे अमोलीक रगत आमच्या जिवितांत, आमच्या ह्या अंतस्करणांत, आमच्या आत्मीक जिवितांत पवित्र आत्मो, सासनीक आत्मो, सासनीक जिवीत जेजूच्या रक्ता मार्फत आमचे थंय आसा करच्याक हें पाताक म्हजे पातकी सैम आसा न्ही, हें परत्यान वैरेनांतल्या बरी मरणादीक मार घालता. स्लेन म्हणटात. हें मरणादीक मार घालता. हें पळयात स्वरूप आपलें हें सोंस मारूंक उखलता. तक्षण तुमी माथ्यार सर्पाच्या माथ्यार मारतात, वारलो करप पडला म्हण चिंत्या, परतून तो तकली उबारता, परतून तुमी मारता. तशें पवित्र जेजूच्या अमोलीक रक्ताच्या पदवेन म्हज्या रक्तमासाचें सैम परत्यान वैरेनांतल्या बरी म्हज्या रक्तमासाचें कामातुराय, lust with its disposition, lust and disposition, the tendency to sin म्हण पयल्यार सांगलां. आमकां हें पाताक करचे प्रवृत्ती आसा, तशेंच आमचे कामातुराय आसा. कामातुराय आनी पाताक करचे प्रवृत्ती दोनांयकी मरणादीक मार दिता. जेजूचें अमोलीक रगत आमकां संपूर्ण तरान तें सबड्यू करता. हें जी म्हजें सैम, रक्तमासाचें सैम, पातकी सैम दाबून दवरता आनी आमकां तें वैरेनांतल्या बरी पळयता. अकस्मात खंय म्हणे आमचे सैमीक असकत इल्लें आमी स्टंबल जाल्या जाल्यार कितें करता, तें रगत तक्षण म्हज्या आत्म्याचेर हें जाता, आपलो प्रभाव, परिणाम, ceaseless power म्हणटा, ceaseless effectual, it is ceaselessly effectual. हें जेजूचें अमोलीक रगत खळनासतना, थमनासतना म्हज्या आत्म्याचेर, म्हज्या जिविताचेर आपलो परिणाम वावर करता. तितलें मात्र न्ही मुगाचें न्हू. शिकोणदार सांगता की तें
आमचे थंय तुमी इनर हिलिंग रिट्रीट केल्ली तुमकां सांगतात इनर हिलिंगा वयल्यार कितें सांगतात कॉन्शियस मायंड, सबकॉन्शियस मायंड, अनकॉन्शियस मायंड आनी अनकॉन्शियस मायंडान ती आमची पातकां आसतात खंय ती सयत पावरलेस करता म्हणटा इवन दोज जेजूची आमोलीक रक्ताची पदवी इतली बोळादीक की आमच्या अनकॉन्शियस सिन्स सयत पातकां सयत ती पावरलेस करता, बलहीन करता, तांकां आमचेर कसलीच पदवी आसना, संपूर्ण तरान संपूर्ण तरान दामून धरता अशें मोगाचें न्हू आमी आमकां आनीक आमी समजून काडयेचें कितें म्हळ्यार गरजेचें पळया मस्त जाणां आमी फाटाक केल्यार कांय वचना जेजूचे आमोलीक रगत म्हाका धुता हांव जेजूच्या आमोलीक रगतान नितळ जाता ना मोगाचें न्हू बारी व्हडली चूक ती तशी आमी चिंतचे व्हडल्यांतली व्हडली चूक ती जावन आसा देवाच्या पुताचें रगत पावरफूल तें आमी परत्यान परत्यान पातकान पडूंक न्हय तें पळया आमकां पयलें जकारिया प्रवादीच्या ग्रंथांत 13व्या अध्यायांत आमी हे जाल्यार आयकल्लें आसा त्या दिसा जुदेवा खातीर आनी जेरुसलेमाच्या निवासां खातीर एक जर वाळटेली पातकाचें आनी मेळेपण नितळ करच्या खातीर पातक आनी मेळेपण नितळ करच्या खातीर ही जर वाळटा निरंतर वाळटा शासनीक जर ही चिंत्या एक कितेंय वस्त आमी त्या जरी पोंदा दवरता ती जर नितळ करताच आसता ती वस्त थंय जावन हांव काडना जाल्यार ती नितळ उरता तशेंच मोगाचें न्हू हांव आनी तुमी त्या जेजूच्या कडवळांतल्यान व्हडल्या रक्ता आनी उदकाच्या जरीपणान निरंतर रावल्यार आमी परत्यान मेळोवंक साध्य ना त्या देखूनच मोगाचें न्हू आमी ह्या झरी थंय येवया ह्या झरी थंय येवया ह्या झरीन थंय जियेया ह्या झरींतलें पियेया नितळ निर्मळ सदांच आमी आसतले देवान हें फोव केलां पवित्रपणाचें जिवीत नितळ परिशुद्ध जिवीत अशुचर अशुद्धपणांतले आमी नितळ जावया देवाच्या एकवटान जियेया ल्हानशें मागणें करया सर्गींच्या बापा जेजू तुज्या पुताचें कडवळ उक्तें करन आमकां रगत आनी उदकाक जर जिविताची जर जावन फोव केलें आमकां नितळ करच्याक आमकां शुद्धीकरण करच्याक त्या जिवितांतय आमकां येवंक फोव कर बापा त्या जिवितांतय आमी त्या जरी थंय जिवंक फोव कर बापा त्या जरी थंय येवंक त्या जरी थंय जिवंक आनी त्या जरींतलें पिवंक आमकां दयेन फोव कर खालतेपणी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवी आमेन आमेन आमेन